मासी साइड निर्वाचन के पश्चात आज विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की बैठक 4 बजे आमंत्रित की गई है। इस बैठक में विधान मंडल भारतीय जनता पार्टी दल के नेता का चयन होगा। मैं और मेरे साथ केंद्र सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय मुद्दे जी दोनों लोग आए हैं। आज पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, सभी प्रमुख लोगों से बात करेंगे और बैठक में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। सर, कोई इनफाइटिंग है सीएम कैंडिडेचर के लिए? कोई झगड़ा है सर, विवाद है सीएम कैंडिडेचर के लिए? झगड़ा का कोई सवाल नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी एक दल और दल का अपना एक संविधान, उसके काम करने की एक प्रक्रिया है और इसलिए जब भी विधानसभा में चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से विधानमंडल की बैठक होती है और विधायक उसमें अपने नेता का चयन करते हैं। वो नेता बाद में मुख्यमंत्री होता है। सर, नहीं, अभी तो कहीं भी शपथ नहीं हुई ना चारों राज्यों में। सर, प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 20 सीट भी आ गए सर, फिर भी डिले क्यों हो रहा है सर? सर आज क्लेम करेगी सर बीजेपी सरकार बनाने के लिए। आज गवर्नर से मुलाकात होगी सर, आज शाम तक बैठक जैसे ही होगी वैसे ही गवर्नर साहब से मुलाकात। आज से कार्यक्रम चालू होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। गवर्नर साहब से आज मिलेंगे। ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू. ऑब्झर्वर सेंट्रल आणि ऑब्झर्वर येले, व्हॉट इज द ॲक्च्युअल इश्यू? ऑपोजिशन इज क्वेश्चनिंग द डिले इन द गव्हर्नमेंट. किती झाला सर? Basically, there is no delay. You see, in the 4 states that we won out of 5, it is scheduled now, one day after another. एक करून सगळ्या स्टेटींनी आम्ही सरकार करता. आता तुमकां खबर आसा होली टायमार आनी हे जे घडामोड जाता तेन्ना कितें शुभ काम करना आनी तो बरो हे समय बरो न्हू म्हणना ते, म्हणजे बरो काळ आसपा जाय. तो काळ सारको ना म्हणटा न्हू ते, मूर्त बरो मेळटा जाय. आतां मूर्त सगळ्यांक खबर आसा आतां बरो आसा. थंय आसतना होली सेलिब्रेशन आतां 21 देखून वयता. ताका लागून हांव कितें सांगपाक सोदतां, वी बिलीव इन गूड टायम and bad time. We want a very stable government with the blessing of all the gods. आणि बरा सरकार लोकां खातीर दिवपा खातीर एक थोडेशे दीस उरले म्हण कितें जाता. आनी म्हाका एक सांगा, हे जे आमचे टिका करता ते विरोधक आसून तेंकोडे लिडर ऑफ पोजिशन कोण तो तय जायना, पार्टीचो अध्यक्ष कोण तो तय जायना आनी आमकां सांगता सरकार करपाक टायम. अरे सरकार इज अ बीग रेस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांनी परत विश्वास दवरून सेकंड टायम आमकां निवडून हाडला, सो आमी कितें करता तें सारकी करपाक जाय म्हणून आमी मातशें वेळ घेतला. आनी वेळ घेतला कित्याक? हो वेळ आमीच घेवना. 4 स्टेटींनी बरें सगळे वेवस्थीत एक बरो सरकार आसचो म्हूण प्रयत्न आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचो तशेंच सगळे सेंट्रल लिडर तेंची प्रयत्न आसा. ताका लागून आतां जातलो. आजूच लिडर 4 मिटींग आहा. 5 म्हळ्यार म्हाका दिसता 5:30 म्हळ्यार सगळे तय जातले कोण लिडर बीन तो सगळ्यांक मेळून, आनी मागीर ते उपरांत गव्हर्नरा लेटर दितले. आजूच जातले स्वेरींग शपथविधी. मागीर ती केन्नाय आमी ठरयतले, फाल्यां आसून दी परवा आसून दी. सर, अनेक सीएम म्हणजे सीएमाच्या पोस्टाक लागून विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंत वॉज फायटिंग, बट नाव राजेंद्र आलेकर इज कमिंग इन द पिक्चर. तेजेर कितें सर? हांव एक सांगता, आमच्या हायकमांडाक बरे भाशेन खबर आसा कोणाक करपा जाय तो. इंडिव्हिज्युअली कोणाचें एम्बिशन आसूं शकता, आसतलेच आनी आसूंकूच जाय. आतां तेका लागून तुमी ते गैरसमज करून एक डिफरन्सीस आहा, झगडी आसा अशें कांयच ना. आनी भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. It will give you a good leader, it will give you a good chief minister and a good government. Sir, is Rajendra Alekar being brought into Goa state politics? As I said, I don't think so. What you are saying has got any depth in that.
But I can say with all the emphasis, our High Command, our मान्य प्रधानमंत्री आमचे बाब नरेंद्र मोदी, बाब अमित शाह आणि आमचे आता बाब तोमार तसेच बाब मुरुगन ते कॅपॅसिटी आसा तांकां एक डिसिजन घेवपाक एलॉंग विथ सी टी रवी एंड देवेंद्र फडणवीस एंड अदर सेंट्रल लिडर्स हू आर एसोसिएटेड विथ गोवा इलेक्शन. सो कित्याक आमी पयले शीतपणे मीट खावया. आज सांजचे कळटलें न्ही. You can wait for 3 hours. By 4 or 5 you know everything. Yes. Okay? Thank you. All the best. Thank you.